बेतला बंदर प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार सैमाचेर हावळ येतलीच, ते भायर थळाव्या नुस्तेकार भावांच्या धंद्याचेर परिणाम जातलो। तेन्ना बेतला हो प्रकल्प आमकां नाका म्हूण थळावो आमदार एल्टन डिकोस्तान मागला। सुरवातीक बेतला हो प्रकल्प येवचो ना म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केल्ले, तरी आसतना भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप एल्टनान केला। गोंयांत कोळसो हाडपा खातीर सरकार बेतला पोर्ट हाडपाक सोदता म्हूण आमदार विजय सरदेसायान दावो केला। आयकात तांचे म्हणणे। जे आहे जे जोगताय नुस्त्याचेर या धंद्याचेर आमगेले एनवायरमेंट आमगेलो आखो कानागिनी गांव बेतूल गांव आनी सराउंडिंग एरिया शूड बी फिनिश्ड। म्हाका दिसता कित्याक खबर ना सरकार एक नाका व्हडल्या प्रोजेक्टान आमचेर थापतायते। दिस इज व्हेरी बॅड आनीक वी वील बी ऑल अगेन्स्ट इट। कित्याक हो जो प्रकल्प सरकार बेतूल हो प्रोजेक्ट पोर्ट हाडपाक सोदता इट इज व्हेरी बॅड। आनीक एट एनी कॉस्ट एज अ MLA राजकारण सोडून दी, एक टायमार पॉलिटिक्स सोडपाक शकता, बट हो एजिटेशन अगेन्स्ट दिस प्रोजेक्ट आय विल नेवर लीव। पोर्ट येतलो आनी नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जाले तेन्ना बेतलान पोर्ट येतलो, पार्ट ऑफ सागरमाला जातलो आनी कोळसो बेतलानूय पावतलो, हो भंय आमकां सदांच दिशिल्लो। आनी आमी तेन्नाय म्हणिल्लें आनी तेन्नाचे सरकारान आशिल्ले आमदार आनी तेन्नाचे मंत्री तांणी क्लॅरिफाय केल्लें की आमी बेतून पोर्ट डेव्हलप करचे ना। थंय दोन वस्तू आहा, एक म्हणटा तें लायव्हलीहूड, लायव्स एंड लायव्हलीहूड। लायव्हलीहूड कितें आहा थंय टुरिजम ट्रेड आहा आनी फिशींग एक्टिविटी आहा। दोनूय फिशींग आनी टुरिजम ट्रेड काबार करून भायलो कोळसो हाडून ताका रेल कनेक्टिविटी दिवप आनी उदकांतल्यान कनेक्टिविटी दिवप हें कोणाक गोंयकारांक फायद्याचें न्ही। ताजे मागीर अशेंय आसा की बाब नितीन गडकरीन कॅटेगोरिकली सांगिल्लें की हो पोर्ट जावचो ना, हो आमी दुसऱ्या प्रदेशांत व्हरता म्हणून। आतां तांणी कन्सल्टन्सीचो टेंडर काडिल्लो आहा। कन्सल्टन्सीचो टेंडर कित्याक काडला? जर तुमी डिसिजन पयलींच जर घेतला की तो पोर्ट दुसऱ्या स्टेटीन वतलो जाल्यार हें कितें चलता? सो इट इज अ बॅकडोर एंट्री आनी ही बॅकडोर एंट्री अलाव करूंक जायना। सगळ्यांनी एकवटान तें ओपोज करूंक जाय। आमी आमचें गोंयकारपण म्हणल्यार नुस्तेकार आनी टुरिजम इंडस्ट्री ही राखूंक जाय। आमकां कोळसो गांवांनी नाका। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।